Karamida Kandimi Galia. Jesu Mogala Aradhan Tukha Jesu Dayala Aradhan Tukha Gurpe Sagura Aradhan Tukha Yesorvo Nara Aradhan Tukha Jesu Mogala Jesu Mogala Aradhan Tukha Jesu Dayala Aradhan Tukha Purte Sagora Aradhan Tukha Yesorvo Nara Aradhan Tukha Punyarupatu liponasai Daivik tu somo wadun asa Punyarupatu liponasai Daivik tu somo wadun asa Purpen tu amka nedonasa Povi sangat tu sotibun asa Purpen tu amka nedonasa Povi tu so sangat tibun asa Jesu Mogala Aradhan Tukha Jesu Dayala Aradhan Tukha Purpe Sagora Aradhan Tukha Yesorvo Nara Aradhan Tukha Swadik Jesu tu amso asro Tujhe bina kon amka dusro Swadik Jesu tu amso asro Tujhe bina kon amka dusro Somya Jesu tu gori boro Tun sam chachini so ek staro Somya Jesu tu gori boro Tun sam chachini so ek staro Jesu Mogala Aradhan Tukha Jesu Dayala Aradhan Tukha Purpe Sagora
तुका ये सोडवोंदरा आराधन तुका मोगाचनो सोमी खरंच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा ताका आमी नमस्कार करया तो आमचो देव तो आमचो सोडवणदार तो आमचो रचणार तो आमचे सगळे सर्वस्व ताका जावं मान महिमा आतां आनी सदां ससनाच्या ससनाक मोगाळा सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय ह्या पवित्र कुंभारांत तूं लिपोवन आसाय तुजो मोग आमकां दाखोवन आसाय मोगाळा सोम्या तूं आमच्या सांगाता रावच्याक उड्या रोपार आसाय तूं आमचे संग जिवच्याक मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो ह्या संवसारी तूं जियेतना आमकां तुवें दिलें व्हडलें एक भरवशाचें उदर आमकां व्हडलें धैर्य दिवचें उदर तुवें म्हणलें येया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे तुमी शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो पळय सोम्या तुजो आसरो आमी सोदून येता तुजे संगात पोवन आमी अनुभव करूंक आशेता तुजे संगी आमी जियेवंक आशेता सोम्या जर तुजे संगी आमी आसा तूं आमच्या संगाता जर तूं आसाय कोणायकी आमी भियोवची गरज ना आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरा समस्या आयल्यार ह्या समस्या वेळार आमच्या कश्टांक झाप मेळना तरी जर तूं आमच्या संगात आसाय हें सगळें वचें वावोवंक आमकां साध्य जाता कित्याक तुवेंच म्हळाय म्हजें वजें हाडू सोम्या म्हजें सगळें राटावडी म्हजें सगळें कश्ट म्हजें सगळें वजें ह्या वेळार तुज्या पांयां तळी हांव समर्पिता म्हाका सगळोच तुका हांव भेटोवन दिता म्हज्या ह्या आराधनांत म्हजें सगळें जिवीत तुका भेटोवन दिता तुजें हांव आराधन करता सोम्या तुजें हांव स्तुती गायता सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या तुज्या संगतपणांत हांव वेळ करशिता सोम्या म्हाका तुज्या बेसावांनी भर म्हाका तुज्या कृपेन भर म्हाका तुज्या मोगान भर म्हाका तुजें रक्षण दी म्हाका तुजी सडवण अनुभव करूंक फावो कर म्हाका तुज्या गोपांत घे म्हाका सोम्या तुका जावं आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन दयकन बसा मोगाचनो सोम्याचे आराधन करूंक आमी मुंदवरसुया एक गीत गावन बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी आराधन स्तुती भेटोवया बापाक नमन करता आमकां समर्पिता तुसो करता बापा नमन करता आमकां समर्पिता तुसो करता जिसु नमन करता आमकां समर्पिता तुसो
नामां करता आमकां समर्पिता मोक्तुसो करता गोड्या नामां करता आमकां समर्पिता मोक्तुसो करता गोड्या नामां करता आमकां समर्पिता मोक्तुसो करता Gloria, Hallelujah. Glory, Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जिस बापा पिता पवित्र आत्मा नामान हो गलाप चीत का अरिगांत का समय हो गलाप का समय मानत का समय चीत का समय आराधंत का समय हर्षित दाऊद का वर्णी दाऊद का समय हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Poglab tuka Jesu. Poglab tuka Jesu. Mahima tuka Jesu. Mahima tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सोम्याच्या आराधनांत आमी वेळ करसून आसा देवाचे उदर आमकां विशेष जावन किर्तनाचो पुस्तक जो मागण्याचो पुस्तक म्हूण पवित्र पुस्तकान नांव वाडला ह्या किर्तनाच्या पुस्तकांनी आमकां जायते फावटी देवाचे उदर उलो दिता देवान केल्लें बरेंपण ओळखून घेया देवाक स्तुती गाया देवाक अर्गां दिया गितां गावन घुमटां वाजोवन नाच करून स्तुती गितां गावन देवान केल्लें बरेंपण ओळखून घेवया अशें जावन किर्तन 109 किर्तन पयली वळ किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो उपरांत किर्तन 107 पयली वळ किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताणें आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां जायते उपकार केल्यात किर्तन 30:4 पयली वळ परत किर्तनकार म्हणटा सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताजी स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडांत आसतली ताजी स्तुती सदांच निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली उपरांत आनी एका किर्तनांत 70 आनी 5 किर्तन पयली वळ किर्तनकार म्हणटा तुका अर्गां दिता हांव देवा तुका अर्गां दिता हांव तुजें नांव आमी उलो मारता नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता मोरये मायेन देवाक स्तुती गयान केल्लेले आमी पळयता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक कसलें जिवीत मानवाता देवाक मानवाता एक दिनवासण्याचें जिवीत देवाक अर्गां दिवचें जिवीत मानवाता देखूनच आमी मिसा वेळार एक महास्तुती अशें म्हणटा मिसाचें मागणें आसा महास्तुती देवाक आमच्या दिनवासण्याची गरज ना देवाक आमी अर्गां दिवची देवाक गरज ना जर आमी देवाक दिनवास जावं जाल्यार हे देवानच आमकां दिल्लें एक देणें आनी आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनान देवाशी वडवीक बिलकुल सडना
बगार आमीच ताच्या कुरपेंत वाडत वेताव, आमीच ताच्या बेसावांत वाडोंत वेताव. म्हणजे देवाक आमी निरंतरी अर्गां दिल्ले वरवीं आमचें जिवीत उपकारी मनाचें जाता, आमचें जिवीत देवाक मानवचें जाता, आमचें जिवीत देवाच्या कुरपेन भरलेलें, देवाच्या बेसावांनी भरलेलें जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हो थोडो वेळ देवाक आमी अर्गां दिवया, उक्त्यान आमी उसारुया, आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण ओळखून घेवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. जिविताचें देणें दिवन आमकां रचल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां तुजी सारक्याची आनी स्वरुपाची रचलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. तुज्या जानवायेन आमकां भरलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. विविध कुरपें बेसावांनी भरलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमकां तुज्या विशेष कुरपेन नेटयलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. विविध आनवारांतले पिडे शिडेन ते निवारलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमची तुवें जतन केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. क्रिस्ती भावार्थ तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. देवाचें उतर वाचतना तुमचो आमचे लागीं उलयल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. साक्रामेंताच्या आचरणा मुखांतर जिवितांत कुरपेची झर वाडयल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. एवकारिस्त भेटयत आसतना तुजें मांस आनी रगत दिवन आमचें पोशण केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमी केल्लें मागणें तुवें आयकलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या गरजांक तूं पावलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. जायते आमचे तेसावा इरादे जे भेटयिल्ले ते तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत जायती बरी कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक बरें काम तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर जायती बेसावां तुवें उतरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. पळय मोगाच्यानो, जायते उपकार सुम्यान आमकां केल्यांत थोडे हांवें हांगासर उल्लेख केल्ले आसात. आमच्या काळजांनी दिनवासनाची बोगणांनी बरोवन उपकार मनान बरोवन देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी आमी रावया, सुम्याचे उपकार बावडून एक अर्गां गीत आमी गावया. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ.
ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ अर्गा तुका सोम्याचीसु अर्गा तुका सोम्याचीसु अर्गा तुका सोम्याचीसु अर्गा तुका सोम्याचीसु महिमा तुका सोम्याचीसु महिमा तुका सोम्याचीसु महिमा तुका चीसु महिमा तुका सोम्याचीसु हालेलुया 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 हर कांत का समय उगलात का समय महिमा का समय स्तुति का समय जीत का समय हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दया करणं बसा. मगाच्यानो देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. जोबाच्या पुस्तकांतले वचप. तेन्ना जोब उठलो, ताणे आपलो दोगलो पिंजलो आणि आपले केस तासले. तो धरणीर सरपडलो आणि ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाता करूंक ना आणि तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवाचे उतर हे देवाची ओडपकार. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, जोबाच्या पुस्तकांतली ही उतरां आमकां सगळ्यांक चिर परिचित. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता जाल्यार अशें जावन कोरोना काळ जाल्या उपरांत आमच्या कुटुंबान जावंक पुरो, आमच्या फिरगजेन जावंक पुरो, समुदायान जावंक पुरो, वा आमच्या गांवांत जावंक पुरो, अवघडा अणवरां जायतीं सडल्यां. मस्त मरणां सडल्यां. तांचो कसलो सुद्दां भाव ना. हांगा थंय मस्त काळजागा जावन मनशान मरचें, थोडे बडे रस्ते अवघड जावन मरचें, आनी इतर पिडा येवन मरचें, अशें जायते नास जिवाचो जाल्लो आसा. कुटुंबाचो एक सांदो अवचित मरण पावतना एकसपटी काडून व्हेल्ले बरे कुटुंबांत जावन वतना भायर सरतना आमकां तें स्विकार करूंक जायना. मस्त कश्ट मारता. एकपटी एका मनशान ताच्या कुटुंबांत, ताच्या जिवितांत, ताच्या कुटुंबांत एक एक्सिडेंट जाल्लें आनी तो तरणाटो सोडून ताची सगळी आवय बापय भाव आनी मोगाची मनशां सकट त्या वाहनार आसली मरण पावली. हो एकलो पूत मात्र वाचून उरलो. आनी ताची भेट केल्ल्या वेळार ताणें म्हजे लागीं इतलेंच म्हणलें,
फादर म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या संद्यांक देवान उखलून व्हेलें. कित्या खातीर अशें फादर? कित्या खातीर हें अवघड घडलें? कित्याक म्हाका एकल्याक मात्र अनाथ करून देवान दवरलो, म्हाकाय उरयेत आसलें न्ही? म्हजे लागीं ताणें सवाल विचारले आनी खंडीत जावन म्हाका कितेंय जाप दिवंक म्हाका जावंक ना. म्हजे लागीं जाप नातली. मग राखरेक ताका समाधान करचे खातीर हांवें इतलेंच म्हळें, बाबा देवान कित्याक अशें केलें म्हाका कळीत ना, पूण जर तुज्या सगळ्या कुटुंबाच्या संद्याक देवान व्हेलें, तुका एकल्याक दवरला जाल्यार देवाक तुजे ते एक उद्देश आसतलो. तो उद्देश कितें म्हणून म्हाकाय कळीत ना, तुका आतां कळचें ना. पूण तुजें जिवीत तूं अशें जियोंक जाय की एक दीस तो उद्देश कितें म्हणून तें सोदून काडूंक जाय आनी जारी करूंक जाय. कितले ती जाप ताका समजली वा ताका समाधान दिवंक सकलें म्हाका कळीत ना. पूण भावांनो आनी भयणीनो, कश्ट अनवार एक मिस्तेर, मरण एक मिस्तेर, कश्ट एक मिस्तेर. देखून मिस्तेर संपूर्ण तरान समजोवंक कोणाकी साध्य ना. देखून तो मिस्तेर म्हणटा एका समस्याक परिहार सोदून काडयेत, पूण मिस्तेर घूट तेका मिस्ट्री म्हणटा. देखून संपूर्ण तरान समजोवंक आमकां साध्य ना. देखून आमकां समजनातल्या वेळार कितें आमी करयेत? निराश जावन जिवीत विबाडचें गी. आयची वासाप, आयचे वासाप आमकां ह्या वेळार उजवाड दिता. जोबाच्या पुस्तकांतले आमकां कळीत आसा, जोबाचें जिवीत ग्रेस्त मनीस जो जावन आसलो, जायते आस्त पदीक ताका आसले, व्हडले कुटाम ताका आसले, आनी एकच फरा ताज्या परिक्षा म्हणल्यार त्या निबान देवान सगळें ताजे तावन काडून व्हेलें. आनी ह्या वेळार तो कितें म्हणटा? सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, देवाचें नांव वर्तें जावं. मग अशें न्हू, जोबाच्या जिवितांतलें हें घडीत आमी इतलें मात्र वाचलां आनी आमकां सडाव जावन इतलें मात्र कळीत आसा. पूण जोबाच्या जिवितांत तितलें म्हणटना सगळें आखेर जावना. जर जोबाचो पुस्तक तुमी वाचल्यात जाल्यार आनी मुखार मस्त संगती आसात. हे केवळ पयल्या अवस्थवरान घडचें, ताच्या उपरांत लागीं 30 आनी 9 अवस्थवर जोबाच्या पुस्तकांत आसात, वा 40 आनी 2 अवस्थर जोबाच्या पुस्तकांत आसात. आनी ह्या सगळ्या अवस्थवरांनी कितें घडता? जोबान ताजेर कश्ट आयलेल्या वेळार एका वेळार धैर्यान आपलो भावार्थ प्रगट केलो. सगळे नाश जाल्ल्या वेळार व्हडा एका विश्वासान देवा लागीं विश्वास दवरून ताणें मागलें, देवा तुवें कान व्हेलें, तुवेंच दिल्लें, तुजें नांव वर्तें जावं. पूण उपरांत कितें घडता? उपरांत काणी आनीक बरी आसा. उपरांत ताच्या आंगाचेर पिडा येता, ताच्या आंगार रुवां जातात, ताका खोरो सुरू जाता. येदोल वराक ताची आस्तपदीक मात्र गेल्लें, तुजी भुरगीं बाळां कुटुंबाची मात्र नाश जाल्ली, पूण ताच्या आंगार पिडा येता, खोरोच ताका सुरू जाता. कितें करचें म्हूण ताका कळीत जायना. आनी ह्या वेळार जोब दुबाव विचारूंक सुरू करता, जोब सवालां घालूंक सुरू करता. आनी तो देवा लागीं सवालां घालता, देवा तुवें कित्याक अशें केलें? हांवें खंयच्यान वायट केलां सांग म्हाका, खंयच्यान हांवें उणें केलां सांग म्हाका. म्हजें मागणें हांवें बरें केलां, मीस हांवें बरें करून पेटयलां, कोणाक अन्याय हांवें करूं ना, सगळ्यांक दान धर्म केला, म्हज्या कामागारांक सांबाळ हांवें सारको दिला, कोणाक खंयच्यानी ताणें हांवें अन्याय करूंक ना. आनी जोबाचो पुस्तक थंयच म्हणटा, जोब म्हणलो एकलो मनीस उज गांवांत जियेतलो आनी देवाचें उतरच म्हणटा तो निर्दोशी आनी प्रामाणीक आसलो. पळयात, देवाचें उतरच म्हणटा तो निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस, तो देवाक भियोवन चलतलो, वायटाक पाट करतलो. पळयात कितलें अपुर्बाचें वर्णन ह्या जोब म्हणल्या मनशाचें. देवाचें उतरच ताका हेसलेक विश्लेशण दिता की ताणें कसलेंच पाताक आदारूंक ना, ताणें कसलोच अन्याय करूंक ना, तो देवा विरोध वचोंक ना, बगर बऱ्यांतलो बरो व्यक्ती, एक भाग्यवंत व्यक्ती. आनी हेसल्या मनशाचेर अनवर येतना ताकाय समजना देवान कित्याक असले कश्ट धाडल्यात. ताचे उपरांत आनी एक गजाल आसा, ताजे तेग इश्ट आसात, ते जावन आसात एलिफास, बिदाद आनी जोफर. हे तेग व्यक्ती जोबाची भेट करूंक येतात. आमच्या घरा एक मरण जालें जाल्यार
एक पिडा आशिल्ल्यान कोणी कश्टलो जाल्यार आमची मोगाची मनशां येवन भेट करतात, आमच्या मुखार बरें करून उलयतात. मगर भायर गेल्ल्या उपरांत तांचे मदीं सवालां येतात, कित्या खातीर अशें आयलें, कित्याक जावंक पुरो, जायते उलोवणें चलता. थोडे बरें उलयतात, थोडे इल्लेशे नकारात्मक रितीन उलयतात. थोडे फुडें अशेंय सांगचें आसा, काले मिनी ताणें केलां आसतलें, आदलें कांय बाकी आसतलें. थोडे फुडें म्हणटात ताणें इल्लें कर्म आसतलें. आमच्या मुखार सांगनात, पूण भायर वचून तांच्या मदें अशें उलयतात. आनी तेंच उलोवणें ह्या जॉबाच्या तेगा इश्टांचें. जॉबाचो बूक 14 वस्वर 7वी वळ. एलिफाज जॉबा लागीं म्हणटा, चिंतून पळय, अपराधा बीन कोणाचो नाश जाला गी, वायट करिनासतना कोणाचो मनी नाश जाला गी, प्रामाणीक मनशाक येतालो मनी कश्ट आयल्यात गी, चिंतून पळय. जॉबाक तो सवाल घालता. बिदाद म्हणलो आनी एकलो, तोय जॉबाक सवाल घालता, देव कितें आनी तिजे फर्मान दिता गी, देव कितें अन्याय करता गी, तुज्या पुतांनी मनी विरोध केला, देवाच्या विरोध, तुज्या पुतांनी मिनी देवा विरोध फता केला, देखून देवान तुका शिक्षा दिल्या. आनी जोफर तो जोबा लागीं म्हणटा 11 वस्वर 6वी वळ, देव तुज्या अपराधाचे लेख विसारता, देव तुज्या अपराधाचे लेख विसारता उडास्तवर. मुखाच्या भाव भयणीनो, हेंच उलोवणें न्ही गी जायते फावटी आमकांय आमचे लागीं आसचें. असलीच चिंतना न्ही गी आमचे लागीं येवचें. आमच्या उलोवण्याक आनी ह्या जॉबाच्या इश्टांच्या उलोवण्याक कितें मनी फरक आसा गी, कितेंच ना, असलेंच उलोवणें. आनी जॉब हे समजन आसतना देवा लागीं सवालां विचारता, मस्त सवालां विचारता. देवा तुवें कित्याक अशें केलें, आनी ह्या वेळार कितें घडटा, देव जाप दिवंक सुरू करता. आनी देवाची जाप कितें, देवाची जाप विशेष. जॉबा लागीं देव म्हणटा, हांवें संवसार आसतना तूं खंय आसलोय, ह्या सागराची गुंडाई करतना तूं खंय आसलोय, ह्या मोळपाची मुसाई हांव नमी हाडटना तूं खंय आसलोय, ही नेकत्र आसतना तूं खंय आसलोय, ही सगळी पृथ्वी आसतना तूं खंय आसलोय, तो सगळो संवसार आसतना तूं खंय आसलोय, म्हजी जानवाय तुज्यान परकूंक जाता गी, म्हजे गुंड सता तूं जाणा जावंक शकताय गी. देव जॉबा लागीं सवालां विचारता. आनी कितें जाला, देव जॉबा लागीं सवाल विचारता, जॉबाक जाप दिवंक कितेंच मेळना. जॉबा लागीं कितेंच जाप ना. जॉब भावून रावता आनी ओगोस्त रावता. कितें जाप दिवचें म्हूण ताका कळना. आखरेक जॉब इतलेंच म्हणटा. जॉबाचो पुस्तक 40 आनी 2 वस्वर 1ली वळ आखरेक म्हणटा जॉब, सर्वेस्परा तूं सगळें करूंक शकताय. सर्वेस्परा तूं सगळेंच करूंक शकताय. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी उपरांत तो वळखून घेता आपणाचें उणें पोवन खालतो जाता आनी म्हणटा, म्हाका समजनात तसल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो, म्हाका म्हज्या गिन्यानाच्या भायर आसल्या वस्तू विशांत हांव उलयलो, म्हाका समजनातल्या वस्तू विशांत हांवें सवाल केलें. आनी आखरेक देवा लागीं जॉब सवाल विचारता जरी तो देवाच्या विरोध वचना, देवाच्या विरोध कसलेंच पाताक तो आदारिना. बगार देवाच्या कुशेक घालती मान घालता. तो म्हणटा देवा लागीं तुका कितें बरें लागता तें म्हज्या जिवितांत कर. आनी ह्या परिक्षेंत जॉब जैते वोन जाता. जॉब ह्या परिक्षेक जिखता. मात्र न्ही, देव तेका इश्टांक तांणी जॉबा विरोध अपराध मांडल्या खातीर सूख सोदून काडटा आनी तांकां म्हणटा जॉबान तांचे खातीर बलिदान भेटोवंक जाय. तेन्ना मात्र तांकां तांच्या पातकांचे मोक्षाने मेळटले. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो,
जॉबाच्या जिवितांत घडले बरे जायते पोटी आमच्या जिवितांत घडला आसतले आमी जॉबा बरी सवाला विचारूंक पुरो पूण जाप मेळची ना त्या वेळा जॉबा बरी आमी म्हणूंक फावो सर्वेस्परा तो सगळे करूंक शकताय तुझ्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं सांगात आस जॉबाच्या इश्टांनी उलयले बरी आमी केदींकच उलोवंक नजो कोणाच्या एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आलेल्या वेळार आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय तांकां जर बरें करूंक जाता जाल्यार ते करूंक जाय कांय ना जाल्यार मागण्याचो आदार आमी दिवंक जाय कित्याक आमी तांच्या कश्टांत सांगात दिल्यार मात्र जिवीत अर्था बरी जाता देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या येता आसतना आमकां सवालां येतात पूण जाप मेळना ह्या वेळार आमच्या भावार्थांत आमी गुंड रोवंक जाय देखून मोरी माय आमकां देख कुर्सा मुळी ती उबी रावतना तुज्या मदीं कितली सवालां आयलेली कोणाक गोत्तू ह्या कश्टा वेळार कुर्सा मुळी ती उबी रावलेल्या वेळार तिणें इतलेंच म्हणलें जे बडव्या गब्रियलाक तिणें म्हणलें हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी असलो भावार्थ आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक जाय हाच्या मिसा वेळार आमी वांजेलांत पळयता रक्तस्रावांत कसली ती स्त्री ओट भावार्थान तिणें म्हळें हांवें सम्याचे वस्तू रापडल्यार पुरो हांव बरी जातली आनी उपरांत जायरसाची धूव मरण पावल्ली आनी जायरस ओडा भावार्थान जिजू लागीं मागणें करन आयिल्लो म्हज्या धुवेक बरें कर असलो भावार्थ आमच्या जिवितांत आसूंक जाय असलो भावार्थ आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार आमी रुपीत करूंक जाय भावार्थान सोम्याक उलो मारूंक जाय आनी खंडीत जावन तो सोमी आमकां सांडून घालिना तर मग अशा भाव भयणीनो आमचो भावार्थ सोम्या थंय उसारून एक गीत आमी गावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दया करून आमी उबी रावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोलता तुका दुकानी सूख रचलोलो तो सांभाळता सदां जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोवता तुका दुकानी सूख रचलोलो तो सांभाळता सदां चंचल जायनाका कंगाल जायनाका astolo ponto poria laging seharutucha cincin zainaka kangal zainaka astolo ponto poria lagi seharutucha ताळणेत सापडताना अंतरातल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळणेत सापडताना अंतरातल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची
दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना कंगाल जायना असतलो पोंत पर्या लागीस हांव तुज्या लागीस हांव तुज्या भुईमुगाच्या भावान आनी भयणीनो समयान आमच्या कश्टा वेळार आमकां दिवचें व्हडलें भरवशाचें उतर लागींच हांव तुज्या आसा देखून समयान म्हणलें येया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो देखून मुगाच्या भावांनी भयणी आमचे कश्ट आमचे अनवरां आमचे बेजाराय आमचे दूख आमची पिडा शिडा सगळें सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण दिवया येवकारिस्तंत स्वामी सदांच आमचे लागींच आसा आमकां तो आयकता आमच्या सांगाता तो आसा आमच्या सांगाता तो चलता कित्याक तो जावन आसा देव आमचो इम्मानुवेल देव आमचे संगी देव आमचो जेजू आमची सोडवण करचो देव देवाची सोडवण आमी अनुभव करूंक जाय ताचे संगातपण आमी अनुभव करूंक जाय स्वामी आमकां आयकता ह्या वेळार आमची प्रार्थना आमची मागणी सुम्याक आमी भेटोवन दिवया विशेष जावन मागया पवित्र सभेच्या मणियारां बसत पापा साहेब गोवळी आजाक धर्म भाव भयणी जांचे मिसांव करतात त्या मिसावांत स्वामी तांकां सांगात दिवं दी धैर्य दिवं दी कश्ट मेळटा आसतना ते फूड करूंक स्वामी धैर्य दिवं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आमी मागया आमच्या सर्व देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर सम्यान तांकां दिल्ले मिसांव अशें जावन कश्ट जाल्या दुबळ्या लोकांचे वजे हळू करूंक तांचें जिवीत बरें करूंक संतोशाचें करूंक हे मिसांव तांणी बऱ्या तरेन करूंक स्वामी तांकां कृपे बेसावांनी बरोवन दी म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आमी मागया आमच्या कुटुंबांत असलेल्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी बसत जी कोण पिडेस्त आसात ह्या वेळार विशेष जावन येवकारिस्तंतल्या सुम्या खातीर सुम्या कडेन मागुया आमची पिडा आमचे कश्ट सुम्याक आमी भेटोवन दिवया स्वामी आमचेर दयाल दिश्ट घालून दी आमचे कश्ट स्वामी हाळू करून दी आमकां स्वामी ससाय दिवं दी विशेष जावन हे कश्ट अनवार सोसून व्हरूंक स्वामी आमकां धैर्य दिवं दी पिडेस्त भाव भयणीचेर स्वामी विशेष जावन आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागया अस्पत्रेनी चिकित्सा घेवच्या पिडेस्तांचेर आयसीयूनी पिडेस्तां चिकित्सा घेवच्या पिडेस्तांचेर घरांनी विशय घेवच्या पिडेस्तांचेर विशेष जावन स्वामी असो आशिर्वाद मागया स्वामी तांकां भलायकी दिवं दी स्वामी तांकां सवकासाय दिवं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या विशेष जावन मागया फाटल्या दिसांनी अकालेक मरणा वरवीं दुकांत असलेल्या सर्व कुटुंबां खातीर अकालेक मरणा वरवीं जायत्या कुटुंबांनी दूख आसा बेजाराय आसा निरासपण आसा ह्या कश्टा वेळार स्वामी मात्र नीज सांगात दिवंक शकता स्वामी मात्र तांकां बरवसो दिवंक शकता स्वामी मात्र तांकां सांगात दिवंक शकता विशेष जावन देवा दिन जाल्या भाव भयणीक सासणाचो विशय मागतना मरणा वरवीं दुखेत जाल्या कुटुंबाक स्वामी बुजवण दिवं दी धैर्य दिवं दी सांगात दिवं दी म्हूण मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या विशेष जावन मागया फाटल्या दिसांनी जायते आमच्या कुटुंबाचे संदे आमच्या सैर्या धैर्यामध्ये आमच्या फिरगजेंत लग्न संस्कारांत जायती जोडी एक जाल्यात कुटुंबाचे जिविताक तांणी पांय तेकली आसात ह्या सर्व नव्या जोड्यांचेर स्वाम्याचो विशेष आशिर्वाद मागया कुटुंबाचे जिवीत एक पंतहानाचें जिवीत एक जबाबदारेचें जिवीत जायते सोडतोड थंयसर करूंक आसा जायते बोगसूंक आसा जायते एकामेकांक आदारसूंक सुदारसूंक आसा ह्या तांच्या मिसावांत तांणी विश्वासपणी थीरपणान जियोंक एकवटान जियोंक
अखेर पर्यंत त्या बेसाक विश्वासी रावंक सुमी तांकां कुरपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मुखल्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरोवंक आयती जाल्यांत सर आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. भुरग्यांनी ताचे शिकाप परत्या जबाबदाऱ्यान घेवंक जागृतकायेन तांचे शिकाप शिकोवंक आनी बऱ्या तरान तांची परीक्षा बरोवन बरें फलितां छापणावंक बरो फुडार जोडोवंक समी तांकां कुरपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. एकडे बरो मौनपणी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया. जी गरज म्हज्या काळजांत आसा मनांत आसा जो इरादो जे देसा हांव घेवन हांगासर आयला अशें जावन सगळ्याच्या पांयांतले पेटोवन दिवया. म्हणजे सर्व मागणी तेसावा गरजो समेच्या पांयांतले पेटोवन समेन शिकेले मागणे म्हणया. आमच्या बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी इच्छा स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. Sakramenta sustang naman koruya purvila tiaru pabotla novioriti adarya salvomecha escapisya babatache ortivyam Zashe Bapa, Tashe Puta, Ullasani Stutisa, Podvi Maima Susna, Ekatalya Hersita, Tukado Gancha Spirita, Samasami प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच समजे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक अभिमान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಸಂಗತ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ
ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. उभी राहूया आणि मिसाच्या बलिदानाक तयार जावन मिसाचें प्रवेश गीत आमी सगळां भक्तीपणे गायन करया. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्घा पाठोवंक आयल्या. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा अर्घा पाठोवंक आयल्या. मगोशनो तुमकां समेस्तांक पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हार्दिक स्वागत म्हणटा. संतोंद्राच्या पांयां तळ्यान हांगासर आसां. संतोंद्र मरिफात आमचेर देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर ताणें ओतल्या आशिर्वादा खातीर ताका अर्घां दिवचे खातीर आनी आमची त्या सवां ताका समर्पोवच्या खातीर हांगासर आसां. आयच्या मिसाक ते सव अशें आसात. अर्गामीस दिता राकेश आनी रिना डिसोजा कोसेस वाडो. अर्गामीस दिता सेवरेन डिसोजा सावन पयलो वाडो. अर्गामीस अन्विता डिसोजा सांबोस्त्या वाडो. अर्गामीस वर्णन मिशेल पत्रावो मिलार. अर्गामीस रुबेन मेरी पिरेरा मिलार. गरचाल वसत मेसिता सेवरेन डिसोजा सावन पयलो वाडो. देवादीन मौरीस चेनिवे डिसोजा आनी विनोबा डिसोजा सावन दुसरो वाडो. देवादीन शोभा ओल्गाविया पेरेरा सावन दुसरो वाडो आनी देवादीन रॉयस डिसोजा सालोरेस वाडो हांच्या आत्म्या बसत. तशेंच मोगाच्यान आमच्या हरी एकल्याच्या तेसां बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार माख्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेन्ना भावार्थान आमी मागणें करता देव आमचे मागणे आयकता. हेचे सुवार्थेंत एक अपुर्बाचे घडीत दोन घडीत आमी नियाळता. एक मनशान देवाक आपटचे आनी एक देवान मनशाक आपटचे. मनशान देवाक भावार्थान आपटचे आनी देवान मनशाक मोगान आपटचे. सुवार्थेंत आमी पळयता 12 वर्सां जावन रक्तस्रावान कस्त जाली ती स्त्री सोम्याक हांवें आपटलें जाल्यार हांव गूण जाता केदोवट भावार्थ तिचो. आनी सोम्यान तक्षण तिका सोम्या कळटा आनी सोम्या उपरांत ताका म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी उपरांत जायराची धूव जी 12 वर्साचें ल्हान भुरगें आनी ती मरण पावलेल्या वेळार सोमी जायर आसा लागीं म्हणटा तूं भियेनाका तुवें सत म्हणल्यार पुरो. आनी तेज्या भावार्थाक लागून सोमी त्या भुरग्याक मोगान आपटता आनी जिवंत करता आनी तें भुरगें परत जिवंत जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो मनशान देवाक आपटचें आनी देवान मनशाक आपटचें हे घडीत हर एका एवकारिस्तांत जाता. केदळा हो कुमगार आमी हातान स्विकार करता भावार्थान आमी स्विकार करता आनी सोमी मोगान आमच्या खालसांत येता. देखून भावार्थाचे आनी मोगाचे एक संभ्रम जावन आसा हो एवकारिस्त. देखून व्हडा भावार्थान सोम्याक आमी उलो करुया सोम्याक स्विकार करुया खंडीत जावन तसो सोमी आमचे वयर आपल्या मोगाची दिश्ट घालतलो आनी आमचें जिवीत बेसांवांनी भरतलो. तरी आमी सच्या बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया.
आमच्या बातकांची दूख धरणो सांगात आमी मागया हांव हांव मागीसर पदवेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगे सदां संख्वार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनाती करात पूण प्रार्थना मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. Somyaka Tuttha Somyaka Tuttha Kristaka Tuttha Kristaka Tuttha Somyaka Tuttha Somyaka Tuttha. प्रार्थया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवे पदवाच्या भगवंत अंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचाव. अबसलोम औचित्य दाविदाच्या सेवकाक मेळ्ळो. तो एका कचराचेर सवार करतलो आनी कचर एक व्हड शिदूर रुखा पोंदल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या फांट्याक शिरकाले. कचर ताच्या पाटल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पदवे मदें उमकडलो. ताणें एकल्याक हे पळयले आनी जोवाबाक सांगले, अबसलोम एक शिदूर रुखाक उमकळून आसलेलो हांवें पळयलो. जोवाबान आपल्या हातान 3 बाले घेतले आनी अबसलोम रुखा जुवस उमकळून आसतना ताणें ते ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 दरवट्यां मदें बसून आसलो. पारेगार पागारार दरवटाचे मळयेर सोडलो. ताणें बोंतिनी नदर घाली तेन्ना एकलोच येतल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेगारान रायाक उलो केलो आनी ताका हे सांगले. रायान म्हळें, तो एकलोच आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. रायान म्हळें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीत आयलो आनी ताणें म्हळें, राया म्हज्या धन्या, एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्यांक हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशिताक विचारले, तरणाटो अबसलोम सुरक्षीत आसा? कुशितान जाप दिली, राया म्हज्या धन्या, दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवजिता त्या सगळ्यांक त्या तरणाटाची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कळवळलो. तो दरवट्या वयल्या कुडान गेलो आनी रडलो. आनी वेतासतना ताणें म्हळें, म्हज्या पुता अबसलोमा, म्हज्या पुता अबसलोमा, तुज्या बदलाक हांव मेलो जाल्यार बरें जातें. अबसलोम म्हज्या पुता. राय अबसलोमा पसत रडटा आनी विळाप करता म्हूण जोवाबाक खबर मेळ्ळी. अशें जायतसो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावन पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुकान भरला म्हूण सैनिकांनी त्या दीस आयकले. झुजान पळून धांवल्या उपरांत आपले तोंड दाखोवंक लजेतल्या मनशा भाशेन
सैनिक त्या दिसा चोरा शहराक भितर सरले. देवाचे उतार हे देवाचे वरकार. श्लोक. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो करता. तुज्या सेवकाचे काळी संतोष बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय वे. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. तूं देवा दुळूप आनी कणवळो, तुका उलो माट्टेल्या थंय दया मायेन बरयल्लो. म्हज्या मागण्याक कांदी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विणवणेक जाप दी. सर्वेस्परा ऐक मुझे मागणे आणि जाप दी म्हाका. उद्गार. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. तुमचे सोफे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान मचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड लोका जमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परत म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडसितालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. सबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसुल्लें सगळें तिणें वखदांक करसिल्लें, तरी कांय पुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा चडच करून घेतली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या पोटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजालो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणे तेणे पळयतालो. तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री सत आसा तशें सांगी लागली. तवळू जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत तावन जण येवन सांगी लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजू जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका.
तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मोरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले, पूण ताणें तांकां सगळां भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायिल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिथा कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं, पूण कोणाकच ही खबर कळय नये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. Kuasa hatai sikat ku Bapa, waindakan so hadaya sikat ku Bapa, angkan sa bedai स्वीकार कर बापा. बन है पावन कर दयाळ मोकायगा. स्वीकार कर काणी मोगाची. दैविक म्हज्या भाव भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन दिमोन मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचारावा सर्वस्वत मानून घेऊ. सर्वपदवीदार आणि भोवर्त्या देवा, तुझ्या भगवंताच्या भगत अंतोनीच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण जे तोरपण आमी वळखून घेताव आनी तुझ्या मुखार सरपडून तुका उलो मारताव. आमच्या गोवळ्या खाल तुझ्या मोगांतची येवन सासनाची सडवण चडूंक आमकां फोव कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळसा उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताज्या मगण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर्तू सदारी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उंच
गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें सर्वेस पोराचे नवी ताताकाचे 온세 गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें 온세 गीत तुकाचें बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समारपणची तेच बरे जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां आंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगवंत झुजे ते सपती भगवंत धर्मदत्त भगवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकयले प्रार्थन आमी सांगाता म्हणूया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी सरांसां आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोलतीन सर्व पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांक घाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती कर. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आम्ही सर्व सभागी Isomia काळजान म्हज्या राखोन आसा येयल्यात तुज्या एवेकी जेजू राया स्वागत करता तुका जशें फूल येवचें सळ सूर्या कुशीन गोंवता तशें सोम्या मोहे मोचें तुकाच तें लालयता ए सोम्या काळजान म्हज्या राखोन आसा येयल्यात तुज्या एवेकी जेजू राया स्वागत करता तुका जशें जळो आसो दिवो उसवार दिवन पसरता तशें अस्कोची हो मोसो मोगान तुज्या सोबता ए सोम्या काळजान म्हज्या राखोन आसा येयल्यात तुज्या एवेकी जेजू राया स्वागत करता तुका प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
Jesu nawi ucapan kelia Satan toni wartya bukta Deusa tuja nawan polta Kore pide bore sata Deryang sampling to permaita Anlang panglang heryang pauta Kitay sanla Dapung dita Lana boda Buswon tarta Muga tsunami आमच्या पात्रून संत संत अंतोनीच्या पांयात लंगस रसाव ताच्या मरिफात देवान आमचेर सबार आशिर्वादां उतल्यांत बेसांव आमकां दिल्यांत आमी मागलें ताच्या मरिफात आमकां फावो जाला त्या खातीर ताका अर्घां दिवया सबार आनी तांकां मेळ्ळे उपकार आमकां सांगलेले आसात तांचे पैकी थोडे अशें आसात एकल्याचे येवंक आसले पयशे ताका वेळार मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता एकल्याची कटील कोंकणी आसली ती गूण जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता एकल्याचे शुगर समस्या आसले ते गूण परिहार जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता पांचनांक तांकां सबार उपकार मेळ्ळ्या खातीर ती अर्घां दिते आसात ह्या सर्वांचे अर्घां खातीर तांकां मेळ्ळ्या बरेपणा खातीर आनी आमकांय मेळ्ळ्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवन सांगया अर्घां तुका सुमया जेसू 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 तर आमचो नमान सदांतोनीक पाठोवन आमी सांगता म्हणया मुझा काळजांता तुका नमान हे संत अंतोनी हजार कोटी तुका नमान तू जावन सायबीचार परगण दिवचेची जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरासरी बापा सभारात कसो उखलतो आनी भोवाच्या जावन तो बागी जावन आसाय उगडास कर ह्या जपच्या सदा आपल्या गरजांक तुका ओलो मारल्यापणाकस कुमोक आनी बुसवण बेकार करूंक नाय उगडास कर तू कुरपेन क्रिस्त आनी जेजू बाळाचो मामोगसो इश्ट जाल्ले निमती तीर पातळेन धैर्य खाण घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचे ना म्हूण कंडिशन आसाव तुजो आदार आसा हे सांतांतोनी अजपाच्या सदा घरचे वंशाच्या आदारा म्हाकाय तुजी मोगसाय गरज म्हाका आसा उदाराची आमी हांगासर आयल्या आमचे ते सवाहान आमी सनाव संत अंतोनी मरिफात मागल्लें देवीन खार करिना ते आमकां फावो करता कित्याक तो आमचे पासो तो विनंती करता तर आमचे गरजो संत अंतोनी बापा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया सवारांचे ते सव आमकां दान दिल्लीं आस मागोवंक सांगलां दोगां बरी सैरीक मेळचे खातीर तेका जाणा परगांवान बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक विजा मेळचे खातीर एकल्याच्या घरांतल्यान पयस गेल्लो तो फाटी येवन वडिलांक काल जावन मोतीक समाधान मेळचे खातीर आनी राग मोसर पयस करून मोतीक उसवाड मेळचे खातीर एकल्याचो घर जागो बरो मोला विकोण वेचचे खातीर दोगां भुरग्यांक शिकोवन बरी मोद दिवचे खातीर एकल्या स्त्रियेची कणबेसाराय पयस जावन सारकी राती न्हीद पडचे खातीर तेगांचें BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचें गोल्ड लोन कितलें काडलें तें फारीक जावचे खातीर अशें तांणी मागोवंक सांगलें आसतना आमचीं तें सवां संत बापा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी ताचे मजत आमी मागया आनी आमचे गरजो ताका सांगून आमी सांगता म्हणया देखून हे म्हजे गरजेन म्हाका बसय आनी इतल्या पातीन हांवें मागचो उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या त्रासाक कांय कोणी काणीक दिता म्हूण तुका उतर दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन ए वर्त्या संता संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सुख आनी वरां आनी सरतराच्या वचची पिळा पयसता म्हूण उडास कर तुझे मरिफात प्रेस्तां भलायकी मेळटा असावळ दर्येतर जातात बंदी मनके सांगे तुटून पडतात कोंडे उठून चलतात भायर पडले वस्तू मेळटात केपें करतात मने मेळटात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपायक राजचार नपयस जातात आनी आमच्या सर्ग सांग तूं पावताय सकयल पातळी तुजे दवर तुजे कुमोक आमी मागताव इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव तें सर आमकां जोड दिव तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन
सांत अंतोनी आमपासत विनादी कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस तुमचे खातीर प्रार्थुया येसर पदवीधरा आणि सदाची ओमच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुज्या बरशेक व्हरतो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताज्या आदारान सर्व अणवरान ते सुटाशे आनी सर्व आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फोवो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात जो तुजे सोवे जियेत आनी रास करता पवित्रात्म्याच्या एकवटान सासनाच्या सासनाक आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. दया करून बसात. म्हाका शनो आयच्या ह्या दिसाचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयलेले मनादीक बाप जॉस्फिन प्रवीण डिसोजा आमच्या कोडयाळ दीस आमच्या जिप्पू सेमिनरीचे ते फिलॉसॉफी प्रोफेसर जावन ते सेवा दिवन आसात. तांचो उपकार वावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका ह्या हप्त्यांत आमच्या आयतार दिसा आमच्या फिरगस फेस्त आमच्या पात्रोण संताक मान करून आमी फेस्त आचरण करता. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार फेस्ताचें मीस आसा. तुमकां सर्वांक वतायचे आपोवण दिता आसतना फेस्ताक तयार जावन आमी त्रिदोम चलोवन व्हरता. ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा ब्रेस्तारा दिसा संजेर 5:30 वरार आमी विशेषतरान पिडेस्तां पासत आनी आमच्या घरांदाच्या मलगड्यां पासून आमी मागचो दीस तो. तशेंच दुसरो दीस शुक्रारा दिसा आमी भुरग्यां आनी युवा जनां पासत आमी विशेष रितीन मागता आनी त्या दिसा जेजू टेंपलां भेटलें फेस्त आमी आचरण करता तें 5:30 वरार. आनी तशेंच सोनवारा दिसा आमी आमच्या कुटुंबांत परगांव तशच्या आमच्या संद्या बसत आनी तशेंच दानी बसत आमी विशेष रित्या मागता आमी. देखून ह्या 3 दिसाच्या भक्ती कार्यांक तुमकां हांव आपोवण दिता. ह्या भक्ती कार्यान भाग घेवया आनी आमी देवातान कृपा जोन घेवया. देव बरें करूं. वेलव्या. सोमिया तुझो संदेश घेवन कळते पोणी आमी चलतांव मुखार. तुजे सोम्या सदां पातयें जिविताचे वाटेन फुडें सरता. तुजी कृत्यां याळ हरसून कीर्ती गायता. गीता संगीतान वियोलविण्या सर्वेस बरा तुका वाकणटा. तुजी कृत्यां याळ तुजी हळती गायता. गीता गीता वियोलविण्या सर्वेस पोरा तुका वाकणटा. मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मोळी आशीर्वादी भाग्यवान कसूचे कृपे आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र